फाटलं जेन्ना गोंयच्या विधानसभेचें अधिवेशन जाल्लें तेन्ना वेंजी जे आम आदमी पक्षाचे आमदार आसात तांचे तर्फे आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो सिग्नल जे मेर्शे सर्कलाचेर आसा त्या सिग्नला बद्दल आमी दाखोवन दिल्ले आनी सांगिल्लें की ह्या सिग्नलाक फॉल्ट आसा, ह्या फॉल्टी सिग्नलाक लागून कन्फ्युजन जाता, कन्फ्युजनाक लागून एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक अनेक त्रास सहन करचे पडटा, तांकां फायनूय पडटा। काल ह्या फॉल्टी सिग्नलाक लागून एका 25 वर्ष चलयेचो जीव गेलो, जे आपल्या कामा खातीर कामाची इंटरव्यू दिवपा खातीर भायर सरिल्ले, ताजो थंयच त्या फॉल्टी सिग्नला खातीर जीव गेलो। आमी जेन्ना हो प्रश्न उपस्थित केल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान एक आमकां अश्योरन्स दिल्ले आमच्या आमदाराक की जे सिग्नल आसा तो प्रॉब्लेम जो आसा तो सॉर्ट जातलो म्हणून। पूण आतां असेंब्ली सोंपून नियरली 3 म्हयने जाले पूण तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाना आनी फायनली एका चलयेचो जीव गेलो। हे खरेंच गरजेचें आशिल्लें काय हो मोठो प्रश्न उपस्थित जाता। प्रत्येक फाटी कितें तरी सुधारणा जातली जाल्यार जीवूच वचपाक जाय काय? की सरकार जेन्ना इतले पयशे त्या सिग्नलांतल्यान कलेक्ट करता, एक प्रायवेट पार्टीक ते सिग्नल घालूंक दिल्ले, प्रायवेट पार्टीन भयंकर पयशे केले, कोट्यांनी पयशे केले, हो अहवाल सरकाराचोच आसा। अशें आसतना जेन्ना सरकार इतले पयशे कमयता त्या वेळार एक सादे नॉर्मल सिग्नल घालूंक शकना आनी जाल्यार सरकार कडल्यान आमी एक्सपेक्टेशन कितें करपाक जाय? जीव वाचोवपाक सरकार शकतालो पूण सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर हो जीव गेला आनी ह्या म्हाका दिसता हो जो जीव गेला ताका सरकार जबाबदार आसा। सरकाराक ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटलें। सरकाराक उत्तर दिवचें पडटलें की प्रत्येक फावटी लोकांनी गोंयकारांनी जीव कित्याक दिवचो पडटा सरकाराक लेसन शिकोवपा खातीर।